निमतान भारतीय जनता पार्टी वेगवेगळ्या प्रोग्रामांचे आयोजन केल्ले आसा। तितून महिला मोर्चा आसा, युवा मोर्चा आसा, तशेंच पंचायतींसून सुद्धा वेगवेगळे कार्यक्रम जातले। येता त्या सोमारा दोतोराचो बर्थडे आसा आनी त्या दिसा 10 वरांचेर पंचायतीन हे प्रोग्रामाचे आयोजन केल्ले आहा। तेन्ना सगळ्यांकडे हांव मागता आमच्या ग्रामस्थांकडे की तेंच्यांनी ह्या प्रोग्रामाक आपली उपस्थिती लावची। आणि त्याच बरोबर परत सांजे दोतोराचो बर्थडे सेलिब्रेट केलो वयतलो राधाकृष्ण देवळान सांखळे, थंयसरूय बी सगळ्यांनी आपली उपस्थिती लावची। आणि दोतोराचें अशें मत आसा की आपल्याक व्हडली व्हडली गिफ्टां हाडच्या परस कोण तरी गरजू आहा तांकां कितें तरी अशें दिवचें की जेणे करून दोतोराचो बर्थडे हो सक्सेसफूल जातलो आनी एक ताका बी खंय तरी एक मनाक समाधान मेळटलें की आपल्या बर्थडेच्या निमतान खंय तरी गरजूवंताक आयज कितें तरी भेटवस्तू मेळ्ळी म्हणून। प्रत्येक गरजू मेरेन आमी पावपाचो प्रयत्न करतली आनी दोतोराचो बर्थडे बरे तरेन आमच्या भारतीय जनता पार्टी कडसून जातलो अशी हांव आशा बाळगतां। आनी गरजूवंत आसता पळय ते लोकांक आमी ग्रॉसरीज दिले, 5 आयटम घालून तेंच्यांक दितले आनी त्याच्यात आंबेडकर वाड्यार आमचे जी काही फॅमिली आसा पळय गरजू आहा तांकां आनी प्रत्येक 5-5 फॅमिली आमी आयडेंटिफाय करतले आनी तांकां हे दितले। त्याच प्रमाणे आमच्या गांवांत जे दिव्यांग भुरगे आसा किंवा दिव्यांग आसा त्यांच्या पर्यंत सुद्धा पावपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी एक शुभेच्छा म्हणून आमी फ्रुट्स बकेट आमी दिव्यांग लोकांक पर्यंत पावय आनी आमी तेंचे बी आशिर्वाद घेतले। साखळे मतदार आसा आमोणे गोवा हांगासर आयज आमी स्पेशल ही मिटींग जी घेतल्या ती आमी एक पंच जे आमचे सगळे ग्रामपंचायत मेंबर तशेंच बाकीचे आमचे पदाधिकारी जे आमचे आमोणचे भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी आहा ते आहा तेन्ना आमचो मंडळाचो उपाध्यक्ष सुधीर शिलारी तशेंच महिला मोर्चाची जी महिला ती हांगा आसा आनी तेंच्या समक्ष सगळी मिटींग जाल्ली आसा। जे सोमारा आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या वाडदिवसाच्या निमतान हांगा आमी एक कार्यक्रम आमी हांगासर आयोजीत करता तेन्ना हे सगळ्यांक कळोवच्या खातीर आमी एक ही बायट जी आसा ती आमी स्पेशल घेता कित्याक कारण सगळ्या लोकांक ही जनते फुड्यान सगळ्यांक वचपाक जाय तर आमी कितें तरी करता। एक आमी जेन्ना आमचो बर्थडे जेन्ना आमी हेजो सेलिब्रेट करता मुख्यमंत्र्याचो तेन्ना बर्थडे खातीर आमी कितें तरी विचार करपा खातीर किंवा लोकांक कितें तरी एक हेल्प करपा खातीर आमी हो फुडाकार घेता। आनी आयज बरें दिसता की सगळ्यांच्या विचारान आनी सगळ्यांच्या मार्गदर्शनान आयज बऱ्यापैकी ही मिटींग जाल्ली आसा। आनी तशेंच आमी आयज कितें चिंतलां की जे एक आमचे आंबेडकर वाड्यातले आमचे भाव आसा तेंच्या खातीर थोडे आमी एक कितें तरी हेल्प करपा खातीर तो आमी एक येवजलो आसा। तशेंच जे बाकीचे एक निडी पर्सन तेंच्या खातीर एक आमी एक आर्थीक मदत नाजाल्यार कितें आमकां जे जाता त्या खातीर आनी त्या नंतर जे हँडिकॅप आसा तेंच्या खातीर स्पेशल आमी तेच्या घरोघरी वचोन तांकां आमी एक कितें तरी एक तेंचो सन्मान करून ह्या बर्थडेच्या निमतान कित्याक कारण दोतोराचो एक नारो आसा की आपल्याक तुमी जी फुलां हाडटली किंवा इश्कर तेज्या परस जे हँडिकॅप जे गांवांत आसा तेंचे कडेन जर वचा जाल्यार आपुणशे आशिर्वाद मेळटले आसा। आयज म्हाका बरें दिसता कित्याक आयज हांव गांवचो सरपंच आसा, बाकीचे सगळे कार्यकर्ते आमचे जे बुथाचे सगळे 5 बुथाचे हे आमचे अध्यक्ष आसा, प्रभारी आसा, तशेंच आमचे बाकीचे महिला कार्यकर्ते आसा। पंचायत भवनात बरोबर सोमारा 10 वरांचेर आमी हो प्रोग्राम आयोजीत करतले। तशेंच युवाचो प्रोग्राम त्याच टायमाचेर जातलो, तसोच महिला मोर्चा आहा तेजो प्रोग्राम जातलो आनी वेगवेगळे तरेचो प्रोग्राम जो आहा तो लोकां पर्यंत आमी पावयलो वयतलो। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.